जेन्ना जेन्ना आमी गांवांत वयतात तेन्ना केन्ना नाल्ल फोडप, इनॉग्रेट करप, आता तेन्ना ल्हान ल्हान हे प्रोजेक्ट्स असतात ते आमी स्थानिकांच्या हातीनूच करतात। तशाच प्रमाणे आयज आमी रामदास नायक ह्याच्या हातींतल्यान आमी हे फीत कट करतले, कित्याक तो स्थानिक हांगासर तो तेचो गांव, तो तेच्या हातींतल्यान तेणी करचें अशें मागता। आदरणीय आमदार श्री जित भाई, आमच्या तुये गांवचे प्रथम नागरीक, सरपंच सौभाग्यवती नाईक, उपसरपंच, इतर पंच सदस्य, माजी सरपंच श्री सुहास नाईक स्वागत करता। आमचे आमदार निवडून येयल्यानंतर आमदारांनी कांय कामांची सुरवात केली आणि आयज आमकां उमेद जाता की मांद्रे मतदारसंघातली खुबशीं कामां आतां सद्या पूर्णत्वाक येतात। हालींच केरी गांवांत एका लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराचें भयण उद्घाटन केलें। तशेंच सबंद मतदारसंघात लायटीच्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जें काम धडाक्यान सुरू आसा तें रोखडेंच पूर्ण जावपाचें आसा आनी आमकां खात्री आसा की आतां त्या पावसा पयलीं हें काम पूर्ण जातलें। अशीं जायतीं कामां पूर्णत्वाक पावल्लीं आसात। आयज हो जो रस्तो आसा गांवकर रोडांतल्यान टू कामुर्ली फेरीबोर्ड पर्यंतचो ह्या रस्तो दुरुस्त करचो आनी रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंग करचें अशें तुये ग्रामस्थांची आनी इतर नागरिकांची जे रोज ह्या रस्त्या वयल्यान ये जा करतात तेंची मागणी आसली हो रस्तो दुरुस्त करपाची। आज बरो सुसुळीत रस्तो, स्मूथ रस्तो तयार जाल्लो आसा, पूर्ण जाल्लो आसा आनी हो जरी रस्तो जुनो आसलो तरी सुद्दां ह्या रस्त्याचे हो रस्तो एका बाजून खचलेलो आनी खूब डेंजर आसलो, तशेंच रस्त्याचेर खूब खड्डे पडलेले, म्हणून हो महत्वाचो रस्तो आज बरे तरेन जाल्लो आसा आनी आज फीत कापून उद्घाटन करपाक आमचे आमदार हांगा उपस्थित आसात। आमदार साहेबांचे आमी सगळें ताळयो वाजोवन स्वागत करया। ह्या रस्त्याक लागून मागणी आसलेली, हो रस्तो सारकोच पिड्ड्यार जाल्लो आनी गेली कितलींशींच वर्सां आमी सरकाराच्या फाटीक लागून ह्यो तयार कर बी म्हणून सांगी आसले, म्हणल्यार हेचेर वारंवार दुर्लक्ष जाल्लो। पूण आतां एक खोशी दिसता की जीत भाई हेणी पुढाकार घेवन, आमच्या सरपंचानूय पुढाकार घेवन ह्यो जाता तितले बेगीन ह्यो कन्स्ट्रक्ट करून रेडी करून दवरला आनी आतां ह्यो लोकांक बरो वेवस्थीत करून दवरला। त्या बद्दल हांव खरेंच मनानसून जीत भाईचे खरेंच आभार मानता। खूप तेंप जालो हो रस्तो असो बरो नासलो, सो खूब लोकांनी जितले पर्यंत हांवें सरपंचाची खुर्ची हँडल केली तितले पर्यंत म्हाका खूब लोकांनी येवन सांगलें की हो रस्तो सारको करा, रस्तो सारको करा। ग्रामसभेकूय खूब म्हाका विशय येयले रोडाचे, तेन्ना हांव जीत भाई कडेन वचोन परत परत फॉलो अप करून आनी जीत भाईन हें करून हाडलें आनी हांव ह्या खातीर जीत भाईक थँक्यू म्हणटा।